नमस्कार. आयच्या द डिबेटात तुमकां येवकार. विशय शिक्षणीक वर्स खंय तरी सुरू जाला आनी शिक्षणीक वर्स सुरू जातना भुरग्यांचेर अभ्यासा परस एडमिशनाचें टेन्शन चड आसा. आपल्याक एडमिशन मेळटलें काय कितें 11वे खातीर. सीट कमी, भुरगीं चड, पास भुरगीं चड जालीं आनी खंय तरी पास जावप आनी ताजे उपरांत जी टेन्शन येता ती भुरग्यांक फेल जावपा परस आमच्या गोंया भितर चड दिसपाक लागतली काय कितें अशी परिस्थिती आयल्या. आनी तातूंत भितर खंय तरी चौगुलेचें टेन्शन जें आतां तरी चौगुलेन सांगलां की ह्या वर्सा पुरतें आमी आमच्या हायर सेकंडरी भितर 11वे खातीर एडमिशन दितलें म्हण. कितें आसा एक्चुअल परिस्थिती, खंय चुकलें आनी कोण चुकलें ह्या हाजेर आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त आमचे बरोबर. पयलीं आसात गोवा दूताचे मुख्य प्रतिनिधी आनी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे अध्यक्ष किशोर नायक गांवकर. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात आमचे बरोबर शिक्षणतज्ञ प्रभाकर तिमले. सर तुमचें स्वागत. आनी तिसरे आसात आमचे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार आनी चौगुलेचे माजी विद्यार्थी अरविंद टेंगसे. सुरवात किशोर तुजे वयल्यान करया. कितें दिसता खंय चुकलें? कारण एकूण जर घोळ पळयलो जाल्यार सीट कमी आनी मागीर भुरगीं चड पास जाले, एडमिशनां मेळनात, कट ऑफ मार्क 90चेर 85चेर पावले, अशी परिस्थिती तयार जाली. खंय घुसपलें गणित? हें गणित सगळ्यांच घुसपलें. सगळेंच घुसपलें इन द सेन्स म्हणजे जेन्ना सरकार बेसावत आसता तेन्ना अशा पद्दतीची परिस्थिती निर्माण जाता. रिजल्ट हो कितें अकस्मात जावंक ना. भुरगीं कितलीं बसलेलीं 10वेक ही सरकाराक पयलींच खबर आसली आनी 11वेक एडमिशनाक जागो कितले आसा ह्योय सरकाराक खबर आसा. त्यामुळे हाचेर जें डिस्कशन जावंक जाय, हाचेर जी तयारी जावंक जाय आसली ती तयारी सरकारी पातळीचेर दिसूंक ना. आनी ह्याच खातीर ह्या एडमिशनाचो सगळो हो घोळ निर्माण जाला. आनी तो घोळ निर्माण जालो म्हणूनच आयज विद्यार्थ्यांक आनी पालकांक हो मनस्ताप सहन करचो पडटा. सर तुमकां कितें दिसता कितें खंय घुसपलें गणित? खंय घुसपलें? म्हाका दिसता की क्वॉन्टिटेटीव दृश्टीन जी आमची पळय हायर सेकंडरी इश्कॉल पळय आसात ती त्या मनान एड्युकेट अशें आसात, म्हणजे सफिशियंट आसा अशें दिसता म्हाका. कित्याक आमचे कडेन 77 गोवा बोर्ड एफिलिएट जाल्ल्यो हायर सेकंडरी आसात आनी 9 सुमार त्यो CBSE बोर्डाच्यो. म्हणजे क्वॉलिटेटीव दृश्टीन जर पळयलें, क्वॉलिटेटीव दृश्टीन म्हळ्यार कितें स्पेसिफीक दृश्टीन जर पळयलें तर प्रॉब्लेम जाता ते 2 गोश्टी खातीर. एक इंटरनल मायग्रेशन जें पळय जालां, म्हळ्यार लोक काणकोणच्यान, सांग्या वेल्यान, मागीर कुडचोरें, केपें, म्हणजे तूं सावथ गोवा पळयत जाल्यार तें ताजें इंटरनल मायग्रेशन चड अशें मडगांव जालां. सो दॅट इज वन प्रॉब्लेम. इंटरनल मायग्रेशन कित्याक लागून जालां की भुरग्याक प्रोफेशनल कोर्स जर मेळटले जाल्यार कॉम्पिटिटीव एग्जाम पास जावपा जाय आनी ट्युशन सेंटर्स आनी कोचिंग सेंटर्स ते तुगेले शहरी भागा आसात, मग ते एक इंटरनल मायग्रेशन जालां. आनीक दुसरी जालें तें हें पळय आमी पळय एडमिशनाक चड प्रॉब्लेम जालो म्हणटात ते चडशे सायन्स सायडीक. हे 2 फॅक्टर्स कळ्ळे म्हणटा. सो पूण कितें आहा, आमची पळय एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहा नाल्यार इवन विद्यापीठ बसून ते चड अशें शिक्षणा कडेन पळयता तेन्ना एक प्रशासन म्हणून पळयता, एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे जे पळय नियोजन करपा जाय ना, डेव्हलपमेंट करपा जाय त्या दृश्टीकोनान पळयना आनी त्या खातीर हे मिसमॅच जाता. सो हे मिसमॅचाचेर हे हाज्यो म्हणजे उपाय आसा की कॅपॅसिटी शहरी भागांक थोडी वाडोवपाक जाय आनी ग्रामीण भागांक विचार पयलीं जावपा जाय. ऑफकोर्स पयलीं जावपा जाय. अरिंद, ताण लागतकीर बांय खणपा लागले अशी परिस्थिती? हय, ह्या वर्साचो जो एडमिशनाचो घोळ जो जाल्लो आसा हेका पूर्णपणे म्हजे दृश्टीन तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंट पूर्णपणे कारणीभूत आसा. 10 वर्सां पयलीं खबर आशिल्लें की पयलीक भुरग्यांचें एडमिशन चड जाल्लें आसा आनी 10 वर्सां पयलीं जो घोळ जाल्लो तो कित्या खातीर तर एडमिशन एज त्या वर्साक चेंज जाल्ली आनी त्या कांय भुरग्यांक पयल्या वर्साक एडमिशन मेळनाशिल्लें. ते सादारण 3-3.5 हजार भुरग्यांक दुसऱ्या वर्साक एडमिशन घेवचें पडिल्लें. सो 10 वर्सां पयलीं एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक पूर्णपणे खबर आशिल्लें की 10 वर्सांनी SSCक भुरग्यां चड आसतलीं. बरें, फाटले जरी 9 वर्सां सोडलें हे एज्युकेशन डिपार्टमेंट बेफिकीर रावलें म्हणया. 10वेची जेन्ना पयलें वर्स स्टार्ट जाता तेन्नाच खबर आसता की 10वेक फुडल्या वर्सा भुरगीं केन्ना आसात. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान अभिमानान सांगताले ह्या वर्साक 15,000 भुरगीं बसतलीं, 17,000 आंकडो सांगताले आपल्याले. पूण एक लक्षांत घेनाशिल्लें की बाबा जर दर वर्साक सादारण 79% जो रिजल्ट लागता तो जर धरत जाल्यार सुद्दां 2,500 भुरग्यांक एडमिशन खंयच मेळचें ना. हेजे बाबतींत कोण खंयचोच विचार करपाक तयार नाशिल्लो. कित्याक एक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या एका ऑफिसराक एक फावट हांवें म्हणिल्लें, हांवें स्वता म्हणिल्लें उलयतना, अरे फुडल्या वर्साक तुमकां एडमिशनाचो त्रास जावपाक शकता. तेन्ना पळया रे असो ऑफिसर कमेंट मारून गेलो. सो पयलीं विचार करपाची सुद्दां मानसिकता नाशिल्ली. दुसरी जो गोश्ट आहा ती म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान जी गजाल म्हळी की 8वी मेरेन आमी भुरग्यां पास करता आतां बिकॉज ऑफ कॉम्प्रिहेन्सीव असेसमेंट आनी तातूंतल्यान खंय तरी भुरग्यांचो नंबर 9वेक घस करून वाडटा आनी ताका लागून तो 10वेक घस करून वाडला आनी ताका लागून सगळी भानगड जाली म्हणून हो आर्ग्युमेंट पडटा.
तो अरविंद सांगते प्रमाणे तो म्हणटा की 10 वर्सां पयलीं खबर आशिल्ली. ना ऑफकोर्स ही 10 वर्सां पयलींच ही खबर आसली आणि इवन मुख्यमंत्र्याक सुद्धा ही खबर आहा. मुख्यमंत्र्यान ह्याच गोष्टीचो उल्लेख गेल्या फावटी विधानसभेनूय केल्लो की 10 वर्सां पयलीं अशी गोष्ट जाल्या कारणान आता ह्या 10वी नंतर तो प्रॉब्लेम जातलो म्हणून. पूण कशें आसता की सगळ्यो गोष्टी हे पॉलिटिकल लिडर किंवा मंत्री आमदार मंत्री स्पेशली हे सगळे मंत्री हे हँडल करू शकना. देर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन हे परमनंट असता, मंत्री हो बदलत असता. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचेर एडमिनिस्ट्रेशनान प्लॅनिंग नियोजन जे कितें आसता ते एडमिनिस्ट्रेशनाक करूंक जाय. म्हाका दिसता की एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें पूर्णपणे गेल्या फावटीचे कॉलॅप्स जाल्लेलें ते अजून पर्यंत अजून सावरूंक ना. ते कॉलॅप्सूच जाल्लेलें आसा आणि म्हाका दिसता की इफ प्रेझेंट एड्युकेशन मिनिस्टर आणि आमचे CM मनोहर पर्रीकार जर यशस्वी जातले जाल्यार तांकां हो पयलीं जो एडमिनिस्ट्रेशन जे सामकें पूर्णपणे डळमळीत जाल्लेलें आसा ते जाग्यार हाडचे पडटले. ते जाग्यार हाडचे शिवाय खंयच्योच गोष्टी तेंच्या मनान हजारांनी विचार आसतले, तेंच्या मनान वेगवेगळ्यो कल्पना आसतल्यो, पूण त्यो कल्पना प्रत्यक्षान जर येतल्यो जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन जाग्यार येवंक जाय. आणि एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचें एडमिनिस्ट्रेशन सद्याच्या परिस्थितीन प्रॅक्टिकली कॉलॅप्स. सर हो आर्ग्युमेंट पडटा 8वी मेरेन पास हाका लागून 10वेक त्रास. करेक्ट. नो फेल 8वी मेरेन पास म्हणून 10वेक त्रास हो आर्ग्युमेंट पडटा. नो फेल पॉलिसी लागून जर तर आमकां 10वेक जर चड भुरगीं तर पास जाल्यार हें स्वागत करपा सारकी गोश्ट. हाजोर तितलोच की आमी 8वेक आनी 9वेक म्हळ्यार जे भुरगे मातशे ग्रोईंग अप तांची जातकर तांची आत्मसात शक्ती जी पळय वाडटा म्हळ्यार वाडटाच ती विथ द एज तांकां आमी डिटेन करताले न्ही. म्हणटकर तांकां गरज नासतना आमी डिटेन करताले आसतात न्ही. आतां नो फेल पॉलिसी आयले म्हण तांकां आमी डिटेन करनात. म्हणजे तांची कॅपॅसिटी मागीर वाडटा आनी तांच्यो मागीर मुखावेलो कोर्स पळय आसा ते आत्मसात करपाक शकतात. हाजोर चड आसा. सो वी हॅव टू वेलकम इट. सो नो फेल पॉलिसीची चूक ना, नो फेल पॉलिसीक अशी वायट उतरां दिवन ताची कांय गरज ना. इट इज दुसरें कितें आसा न्हू शाळे मरे खूब हें करता पळय की आमी 100% रिजल्ट हाडलो म्हणून खंयच्या 10वेक 100% रिजल्ट हाडलो न्ही. म्हजो पॉयंट असो आमी 100% रिजल्ट 8वी आनी 9वी हाडपाक कित्याक शकनात. एक दुसरें आतां भुरग्यांक डिटेन करून 100% रिजल्ट हाडप ताजी परस एक 96% रिजल्ट आयलो कळ्ळें तुका. आनी भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हळ्यार फायनली एज्युकेशनाचें उद्दिश्ट कितें भुरग्यांक फेल करपाचें ना जाल्यार 100% रिजल्ट हाडपाचें उद्दिश्ट. कळ्ळें कितें म्हणटा. म्हळ्यार 96% तर पळय एक रिस्क तर घेतली. रिस्क घेवप ही वायट गोश्ट शिक्षणा भितर. रिस्क घेवप न्ही म्हळ्यार बेश्ट नाकाशिल्लें वॉर कित्याक ते 100% रिजल्ट हाडलो म्हणून. अरुण कितें एक नो फेल पॉलिसी खातीर भुरगीं वाडलीं हेजेर हांव विश्वास दवरपाक तयार ना. चडांत चड भुरगीं वाडलीं आसत जाल्यार एक 500 भुरगीं वाडलीं आसतलीं नो फेल पॉलिसी खातीर. कित्याक फेल पर्संटेज तशी गोंयांक इतली हाय नाशिल्ली. सो चडांत चड 500 भुरगीं वाडलीं आसत. 4 आनी 4.5 हजार भुरग्यांक वाडपाची शक्यता ना खंयच्याच परिस्थितीक ना. पूण म्हाका एक सांग जी मडगांवां भितर परिस्थिती जाली की मुख्यमंत्र्याक प्रॅक्टिकली एक दीस रोजरी भितर धडक मारची पडली, एक दीस चौगुले भितर धडक मारची पडली. व्हडली लायणी जेन्ना तुगेले सावथ गोवा एज्युकेशन ऑफिसांत तुगेले फॉर्म दिवपाक लागले तेन्ना व्हडली लायणी आनी तुगेलेच फोटो पळयल्या सामके लांब लांब लायणी सारक्यो. ही परिस्थिती कित्याक आयली? हो आकांत कित्याक आयलो? कारण हो आकांत कसो दिसतालो पयल्या. न्ही आकांत म्हणजे अशें कितें जालें सादारण सांगता मडगांवचें सायन्सा भितर एडमिशना भितर 2 कॉलेजी चड फेमस आशिल्लीं आसात. चौगुले आनी दुसरें दामोदर कॉलेज ज्युनियर कॉलेज ऑफ सायन्स. चौगुले कॉलेज फाटले 3 वर्सां हय ना ह्या परिस्थितीचेर चलता. गेल्ल्या वर्साक एडमिशना वेळाचेर जरी गेल्ल्या वर्साक एडमिशन घेतलीं त्या वेळाचेर जे फॉर्म्स ऑनलायन तांकां जे आयिल्ले द पर्संटेज सुद्दां चौगुले कॉलेजीची 80-85% जी उरताली. लास्ट इयर इट केम डावन टू 70%. त्याच वेळार कळ्ळें की ऑलरेडी पेरंट्सांनी तयारी म्हणजे मनाची तयारी चालू केल्ली की कॉलेज फाल्यां हायर सेकंडरी बंद पडटलीच. दिस इज नॉट अ सेफ ऑप्शन. सेफ ऑप्शन. गेल्ल्या वर्साक दामोदराची पर्संटेज वॉज अराउंड 85%. ह्या वेळार ती लास्ट इयर 80%. ह्या वेळार ती 93%चेर पावली. कट ऑफ. एक कितें जालें ह्या वर्साक एबाव डिस्टिंक्शन जे आसात ते भरपूर आयिल्ले. खुद्द दामोदर सायन्स जे आसा तेंचे सेकंडरी सेक्शन आसा SSC 91 भुरग्यां डिस्टिंक्शन. रिजल्टूय पर्संटेज इतली हाय आशिल्ली की नॅचरली प्रत्येक कॉलेजीन आपापलेली हें करपा खातीर आपल्याली कट ऑफ लिस्ट आयली मडगांवच्या बाबतींत. चौगुले कॉलेजीच्या एडमिशनाचें फायनल जालें नाशिल्लें. चौगुले कॉलेजीन एडमिशन नाही म्हण सांगलें नाशिल्लें. कोण येता त्या भुरग्याचें एक रजिस्टराचेर नांव बरोवन घेताले, फोन नंबर घेताले, मार्क तेजे पर्संटेज बरोवन घेताले. रोजरी कॉलेज स्टार्ट करता हायर सेकंडरी स्टार्ट करतना
त्या वेळचे जे रेव्हरन्स फादर जे आशिल्ले रॉबर्ट वाज हेणी स्टार्ट करपा वेळाचेर सगळे गांवच्या लोकांक एकठांय हाडून आमकां हायर सेकंडरी हांगा ना आमकां आनी मोस्टली नावेलचे भागांतले चडशे भुरगे कॉमर्स सायडीन त्या वेळार शिकपी सो कॉमर्स कॉलेजीक दामोदर कॉलेजीक जागो मेळनाशिल्लो कित्याक सिटींतले भुरगीं उरताले बरोबर. सो त्या वेळार फादर रॉबर्ट वाजान एक डिसिजन घेतलें गांवांचे सगळे लोकांक मेन लोकांक आपयलें डिसिजन घेतलें की नावेलीक एक हायर सेकंडरी स्टार्ट करया सो नावेलच्या लोकांक मडगांव वचून धडपडपा नाका म्हणजे मेळटलें जशी जशी एडमिशनाचे आतां वेगवेगळ्यो तेज्यो पयलीं फॉर्म भरताले आतां ऑनलायन म्हणजे टॅक्नॉलॉजीज वाडली ह्या वर्साक रोजरी कॉलेजीन ऑनलायन एडमिशन चालू केलें ऑनलायन एडमिशन चालू करतकीर फक्त नावेलची न्ही तर तितूंक कोलवा सावर्डे कुडचडे मडगांव काणकोण सगळ्या ऑनलायन म्हणजे सगळ्यांनी फॉर्म फिल केले नॅचरली इतली फॉर्म्स येतकीर तांकांय कट ऑफ लिस्ट लावची पडली उपाय ना बोवाळ जो नावेलीक जालो तो लोकल भुरग्यांक एडमिशन मेळना 75% 78% मेळूनय एडमिशन मेळना आमी हांगाच एसएससी जाल्ले आमकांच आमचे कॉलेजीक एडमिशन ना त्याच स्कुला भितर शिकले आनी तांचे हायर सेकंडरी वचपा मेळना ही परिस्थिती जाली सो जेन्ना थंय बोवाळलो तेन्नाच मुख्यमंत्री थंय धांवून गेले शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान थंय धांवतले आनी तेणी सगळ्या पेरंट्सांक एक एश्युरन्स दिलें भिनाकात की सगळे भुरग्यांक खंय तरी एडमिशन मेळ्ळे शिवाय हायर सेकंडरी क्लासीस स्टार्ट जावचे ना ओके पण म्हाका किशोर एक गजाल सांग तुवें चौगुलेन जो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक रिप्लाय फायल केला तो डिटेला भितर वाचला तो जर रिप्लाय पळयत आनी आज काल जी चौगुलेन भुमिका घेतल्या की ह्या वर्साक आमी ओपन करतात ह्या वर्साक ती रिप्लाय आनी ती भुमिका कितली सुसंगत आसा तुका सांगता की आयज काल जो चौगुलेन शोकॉज नोटिसेक जो रिप्लाय दिला ते खुबशा जाणांनी चौगुले सरकार समोर बॅन जालें चौगुलेन सरकार समोर नमले हार मानली अशा पद्दतीचें तेचें हें केलां हांव तर सांगता की चौगुलेन सरकाराचे कान धरल्या दोनूय आनी हलयल्या चौगुले नतमस्तक बीन कांयच जावना चौगुलेन त्या रिप्लायान सरकारचे वाबाडे काडले अक्षरशः आनी वाबाडे काडून चौगुलेन एकूय म्हटला की कोण सांगता आमी एडमिशन बंद केलें म्हणून ही भाशा त्या उत्तरान आहा आमी एडमिशन बंद करूंक ना आमचें एडमिशन चालू आसा आतां एडमिशन आमी बंद करूंक ना तेणी कायद्याचो आधार घेतला तुमच्या कायद्या प्रमाणे नियमा प्रमाणे आमी एडमिशन बंद करूंक ना म्हणून हांवें जर कायद्याचे रुल्स जर चॅक केले जाल्यार रुल्सान कशें आसा की नवीन शैक्षणीक वर्ष सुरू जाल्या उपरांत 30 दिसां मेरेन एडमिशन करपाक मेळटा आतां आयज 6 तारीख आयच्यान एडमिशन सुरू जाल्या म्हणजे आयच्या पासून ताका 30 दीस आसात 30 दिसां भितर तो एडमिशन सुरू करूं येता म्हणजे सरकारान तें एडमिशन सुरू करूंक ना हो सरकारचो दावो तेणी पयलीं हांगा खोटो ठरयलो तूं कितें म्हणटा सरकार हो हें प्रिएम्प्टीव आनी चड मातशी उतावीळपण जालो पूर्णपणे चौगुलेन सरकाराचेर होच आरोप केला की सरकार उतावीळपणा करता आनी पूण कशें जालां की ऑब्वियसली एसईसीचो रिजल्ट जातकूच कॉलेजीची एडमिशनां सुरू जातात बाकी सगळ्यांची सुरू जाल्या आनी एकूच चौगुलेन ही परिस्थिती आसल्या कारणान ऑटोमॅटीक स्टुडंट्स आनी पेरंट्सा भितर केओस आनी हें निर्माण जावप स्वाभाविकूच आसा त्यामुळे सरकारूय उतावीळ जालो हेतून सगळ्यान व्हडली गोष्ट म्हणजे सरकार आनी चौगुले मॅनेजमेंट यांच्या भितर जो संवाद जावंक जावो तो अजिबात डायलॉग अजिबात जावंक ना आनी ते दुसरी गोष्ट ह्या विशयाचो कांय बाबतींत राजकारण जालें हें म्हाका आतां सांगचेंच पडटलें की ह्या विशयाचो कोण तरी ह्या म्हणजे चौगुले बंद करपाक दिवचो ना ही स्पर्धा जाल्या भुरग्यांची कमी भान आणि राजकारणाची चड भान अशी परिस्थिती जाली तर म्हाका एक गजाल आज चौगुलेन जी ऑनलायन इवन एडमिशनाची नोटीस दिल्या तातूंत ताणें क्लियरली सांगलां की दीज एडमिशन्स आर सब्जेक्ट टू हायकोर्ट डिसिजन हायकोर्टाक केस आसा फाल्यां जर हायकोर्टान परमिशन दिली बंद करपाक जाल्यार त्या भुरग्यांची कितें जे आज वचून चौगुले भितर एडमिशन घेतले कारण एक गजाल सगळे मान्य करतात की सीट कमी आसात डिस्टिंक्शनाच्या भुरग्यांक सुद्दां एडमिशन मेळना समोर रावतले अशी परिस्थिती आहा सो ह्या परिस्थिती भितर डू यू थिंक दॅट सिच्युएशन हें जालां फिजल आउट जालां काय देर इज स्टील टेन्शन